तुम्ही जर का गूगल करून www.brizz.in BRIZZ.in हाजेर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां थंयच्यान मेडिसिन्स तुम्ही ऑर्डर करू शकता आणि तुमच्या फेवरेट स्टोरा कडेन तुम्ही ती ऑर्डर करू शकता. दुसरें म्हणजे तुम्ही आता घरा आसात तर तुमकां फार्मसीन पावपाक आनी 2-3 वरां आसात जाल्यार तुम्ही तसो टायम घालूं शकता की बाबा हांव सांजचो 7:30 येतलो, हांव सकाळचो 11 येतलो. सो हें जेन्ना फार्मसीक कळटा तेन्ना ताजे कडेन जर का तें मेडिसीन ना जाल्यार तो हाडून दवरूं शकता. आमकां त्या दिसा जाय जाल्यार त्या दिसा मेळटली. तशें ऑनलायन चडशें जायना, तांकां टायम लागता तुमकां येवन दिवपाक बी. सेकंड म्हणजे तुमकां खबर आसता की ते ट्रस्टेड मेडिसिन्स म्हणून, सो तुमी तुमच्या फार्मसी कडल्यान तुमकां मेडिसीन घेवपाक मेळटा. वेव्हार www.brizz.in वेबसायटीक लिंक केल्ल्या फार्मसींक खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोकांकूय ती वेबसायट बऱ्याक पडल्या. It's a really convenient web app called Brizz. I logged on to it by www.brizz.in and I placed these medicines I couldn't find anywhere, so I placed my order online and I told them I'll come at 7:15. Hindu Pharmacy had the medicines. I told them I'll come at 7:15. They had the medicines packed and ready, so I just collected and came. So log on to www.brizz.in to get convenient medicines on the go. बरो एक्सपिरियन्स आयला. खूप लोक वापरपाक लागले. ताका लागून लोकांक आपल्या घरा बसून नाल्यार ऑफिसान बसून आमचे कडल्यान सोदूंक मेळटा की हें आमचे कडेन वखद आसा की ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.